नोकरी दिवपाचे हायस आणि हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक तोपी घालपी प्रिया यादव हिचे आता एक कारनामे फुडें येवपाक लागल्यात। फकत रेल्वेन नोकरी दिता म्हूण सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायसां दाखोवन प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी। एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिल्ले म्हूण बायलांची व्यथा। तुझे नाव कितें? हाँ तू मयाची हे प्रिया म्हणटा तिने तुका कशें फसयलें? आमगे हाडून चेडवाक दवरूंक लागले आतां आपूण वतना एका आपल्या पयशे मेळपाक जाय हांव आपूण पुण्याक उरता म्हणलें आपूण कोल्हापुरा आनी तुका पयशे दिता म्हणलें कशें येयलें 8 दिसांनी म्हणलें आपल्या आवयचें ऑपरेशन आहा आपल्याक वचपाक मेळना म्हाका कशें तरी करून म्हणलें आपल्याक पयशे दी आनी म्हणलें आतां वचपाक खंयचे पयशे आपले एक पयशे आनी तें घर सारकें सामकें तेन्ना घराक म्हटल्यार आमकां पयशे जायना आपूण म्हणून मागीर आपूण तेज्यान डबल पयशे दिता म्हणलें आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून लागलें आनी ती एक व्यक्ती हाडली ती हांवें व्हरोन मागीर तेजी काकुचेक लागून त्या भुरग्या आमगेर आहा न्ही म्हणून हांवें ती व्हरोन ताका हाडलें आनी मागीर पयशे हाडून दिले। तू साधारण तुज्या कडल्यान कितले घेतले? 2 लाखाच्या वयर आसतले पळोवंक सुद्दां ना एफटीचेर आहा तुवें पोलीस कंप्लेंट केल्या? 80,000 पयलीं ताका चेडवाचें ऑपरेशन आहा म्हणून दिल्लें हाडून। तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना? ना ना म्हाका काय खबरूच ना पण हांव घरांतच न्हू आत्तां येयलो खंय बाजारान येयलो हांव येयच ना बाजाराक 2 म्हयन्यांनी आतां बाजारान येयलें हांव पळय। आता तू पोलीस कंप्लेंट करतले? करचीच पडली न्हू। कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवचल पुलिशेच्या जाळ्यात अडकल्ली प्रिया यादव ही सध्या पुलीस बंदखणीची हवा खाता। प्रिया यादव ही मूळ पेडणे तालुक्यांतल्या कासरवणे गावची। प्रार्थना देविदास नाईक अशें तिचे कुळाराचे नाव आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। लोकांक तोपी घालून प्रिया यादव ही फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली। मोबायल लोकेशनाच्या आदारान फाटल्या आयतारा तिका कोल्हापूर वाठारांत धरपाक पुलिशेक येस आयिल्ले। दिवचलच्या न्यायालयान तिका 7 दिसांचो पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला। नोकरीच्या हायस तशेंच कांय बायलांक तोपी घाल्ल्यान प्रिया आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।